पणजेकार काय आमी सकाळी पयलीं महालक्ष्मी देवळांचो आशिर्वाद घेतलो, मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले, काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या, मातशें यश येवनाशिल्लें, ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले तसो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. पूण आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसा. आमी डे वन सांगलां आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून कितें मॅडम सांगले तर टॅक्निकली मिनीन एज वर्क वीथ माय फादर. तो BJPन आशिल्लो तेन्ना, आतां BJPन कोण आयला म्हणून तो टॅक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क वीथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा आमच्या बोरगोलचे ओरिजिनल टिमींतले पीपल आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयला. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या पॉलिटिकल पार्टी सगळे ते आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. आमी जे सपोर्ट करता पळय ते काँग्रेस BJP सोडूनूय आसा, तशें आसा. उत्पल, वन थिंग इज दॅट यू हॅव गिवन अ कॉल थ्रू अ व्हिडिओ. आयच्या दिसा देखून धरीत जाल्यार हाव हॅज बीन द फिलींग एंड हाव हॅज बीन द दीस तुवें ते कॉल केला पळय तुमी फूल पणजेंतल्यानूच न्हय, गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक चेंज जाय, एक गूड गव्हर्नन्स. तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं, असो लोकांचो फीडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हणून आमी थोडी कडेन जे हांव दुसऱ्यांक सपोर्ट करता पळय, हांव थंय कॅन्डिडेट पणजेक बरो आसतलो काय ना हो एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्नच विचारता. हांव हातून खंयचे ताची कितली आयडियोलॉजी म्हज्या आयडियोलॉजी बरोबर मी मॅच जाता असो ना. चडशी पणजे खातीर आमची सगळ्यांची हे 10 तरी विशय आमी एग्री जाता. सो तो कॅन्डिडेट बरो एज अपोज टू बाबूश पॅनल इतलो विचार करून आमी डिसिजन. उत्पल, तूं फॅमिली राजाच्या अगेन्स्ट, पूण आतां पळयत जाल्यार तुमच्या पॅनलान सुरेंद्र फोर्तान मेयर आशिल्लो, तेजी बायल कॉर्पोरेटर आशिल्ली पयलीं, आतां ताजो चेडो कॉर्पोरेटर आसा. ते फॅमिली राज जायना ना. तो ताणें पयलींच्यान ती आनी रिप्रेझेंट करता कळ्ळें. ती कॉर्पोरेटर आसा थंयच्यान, सो तिच्या जाग्यार तिजो हो आयला. पण हांव सांगता ते मेयर कोण जाता डायरेक्ट येवन सिनियरांक उडोवन मेयर जायना कळ्ळें. सो मेयर डायरेक्ट जावप जेन्ना दुसरे सिनियर आसता हेजो मेजर. पूण हे फॅमिली राजूच जाले न्हू इनडायरेक्ट पळयत जाल्यार. म्हाका चड पयस पळोवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक्स मेयरूय आसा. डू यू सी पूण सो तो आसा, पण ते प्रोग्रेटिव्ह आमच्या पॅनलाचे आसतले, बट चड पयस कित्याक पळोवंक जाय तो आसा आमच्या बरोबर. डू यू सी दिस इलेक्शन्स एज अ चॅलेंज अहेड ऑफ असेंब्ली पोल्स? ऑब्वियसली बेसिकली इलेक्शनान वता म्हणजे लोकांचो सपोर्ट घेवप आसता, तो तांचें काम करपाची एक संदी मेळटा. सो थंयच्यान फुडें वचपूच व्हेरी फार. वी हॅव अ एक्स मेयर हू हॅज डन गूड जॉब. ते पॅनल आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले, पण आय डोंट हॅव टू लूक व्हेरी फार. I am very happy that he has full trust in me, and I will never let down his trust in developing the city. Everybody has rest assured. सिनोचो इश्यू घेवन तुमी इलेक्शनाक वता, पूण जेन्ना जो सिटींग मेयर आहा तो म्हणटा की सिटीक व्हडलेशें तें कांय करूंक मेळना. पूण तुमी कितें सांगता, तुमी एक्स मेयरूय आसा, सो जर तुमचे पॅनल आयले जाल्यार तो सिनोचेर तुमी एक्शन घेवपाक शकता काय तेन्नाय फक्त ते इकॉनॉमिकली फायदो करता? Please, don't mix your word. Who has given the licenses for the casinos? CCP? No. It is the revenue department, revenue minister and the chief minister. Correct, no? And the captain of ports and the minister of captain of ports. Because it is outside in the water. We have no say. पण आमी कितें सांगलां, आमी ह्या मेयरा भशेन आमी पळोवन वचचे ना. जे आसा तांकां आमी आपयतले. ट्रॅफीक पार्किंग इश्यू जाता बिकॉज ऑफ कॅसिनो,
हे सॉर्ट आउट करपाक आमी पूर्ण प्रयत्न करतले वी आर शुअर आमी खूब अनेक विचार म्हळ्यार कसिनो उरतले इशू हा कसिनो रिलेटेड ते सॉल्व करतले सीसीटीच्या हातून पडना पण कॅसिनो रिलेटेड इशू हांवें पयलीं जाल्यार कॅसिनो खातीर जे नेगेटीव आसा पळय तेचे ब्रंट पणजी इज फेसिंग दॅट वी कॅनॉट डिनाय इनफॅक्ट आय हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट शूड मेक स्पेशल प्रोविजन हातून रेव्हेन्यूवान पणजे खातीर सो दॅट वी कॅन एड्रेस ऑल दीस इश्यूज सो सीसीपीच्या परतून जे विशय येतले ट्रॅफीक मेन आसा सांजचे फ्रायडे बी यू एम सीन पार्किंग ते रेजिडेंसाक पार्किंग मेळना सगळे टॅक्सी पास जाता सो ते रेव्हेन्यू जर कलेक्ट करता गव्हर्मेंट आनी सम पोर्शन शूड बी पूट इन टू क्रिएटींग दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर सो हे सॉर्ट आउट करपा येतले दीस इज प्रायोरिटी अँड ओवरऑल हांवें सांगलां इट निड्स टू बी कर्ब टू सर्टन लेवल पण ती कॅनॉट हँडल अनलिमिटेड हे ताचेर आमी फर्म आसा वी वील डिमांड ते थंय टॅक्सी आसा पळय तांकां थंय करपाक तांकां एनफोर्स करूंक जाय तांकां जाय ते एडिशनल गव्हर्मेंटान जागो भायर करूंक जाय हांगा PWD गॅरेज आसा पळय ते कितें तरी PPP सगळं कॉमर्शियल येता थंय बरी पार्किंग स्ट्रक्चर बांदपाक येतालो पणजे खातीर बेनिफिटाचो असले अनेक विशय आसा वी आर गोईंग इशू बेस एंड वी वॉन्ट टू सॉल्व म्हणजे पॅनल येयल्यार तुमी सगळ्यात पयलीं कितें काम करता आला तर पणजेवर ताण येणार नाही तेच सांगितलं ना इट इज टू बी लिमिटेड बेस्ड ऑन पणजीस कॅपॅसिटी असं त्यांनी ऑलरेडी ताण आलाय देर इज ऑलरेडी स्ट्रेस सो गव्हर्मेंट शूड एड्रेस दोज इश्यूज फर्स्ट म्हणून हांवें ते फ्रिजींग सांगितलें एट द लेवल टू एड्रेस दीस इश्यूज फुटबॉल पे पार्किंग खातीर पणजेकारांक त्रास जाता तुमी ते रिवोक करतले पे पार्किंग तो एक आमचो विशय आसा पार्किंग सिस्टम केल्यार म्हज्या तकलेन आसा बट आय हॅव टू सीट वीथ एवरी वन एंड डिस्कस मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें ते एक्स मेयर आसा पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी और 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय आनी थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्वड फॉर द लोकल रेजिडंट्स थंय बाकीचे आतां तांकां मागीर जागोच मेळना सो अशें वेगळो आसा इट शूड बी मोर मॉडर्न QR बेस्ड हे करूं शकता ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन आनी एक विचार करपाक येता की आमकां नाका पार्किंग बिजनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग बिजनेस आर गेटींग इफेक्टेड वॉट एवर द रेवेन्यू शूड बी शेअर्ड वीथ पणजी सिटी नॉट वीथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट कळ्ळें तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता तशें मेकॅनिझम आसा द रेवेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी देन पीपल आर विलींग टू पे आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता ज्या कळयेच्या सायडीक पार्क करता ज्या धुळीन पार्क करताले थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना सो दीज आर द इश्यूज आमचे आयडियाज आसा वील सीट टुगेदर बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस सो आतांची पे पार्किंग सिस्टम सारकी ना ऑब्वियसली सगळ्यांक जाणा ते येतात रेट कार्ड ना तांचे कडेन ट्युरिस्ट येता तांकां 500 रुपया सांगता ट्युरिजम आमकां जाय न्ही सो अशेय विशय आसा सो फ्रॉड जावंक जायना न्ही ट्युरिस्टां कडेन फ्रॉड जाता आमी गोंयकार म्हणून ते देवी न्हू 20 रुपयान म्हणून पण ट्युरिस्टाक खबर नासता रातचे बी 500 रुपया सांगता कॅशान घेता सगळें तशें तो अनेक इट शूड बी मॉडर्न आनी हांव सगळ्यां कडेन उलयतलो वी नीड गूड सिस्टम वीच वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट करप्शन फ्री आसता दॅट इज द गोल म्हणून हें सुद्दां ट्रान्सपरन्सी येवंक जाय ऑल दीस कॉन्ट्रॅक्ट्स जाता गार्डनाक उदक घालपाचे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा ट्रान्सपरन्सी झिरो आसा सो वी वॉन्ट टू मेक इट ट्रान्सफर एंड वेन ही वॉज देर ऑल्सो देर वॉज डायलॉग गोईंग ऑन देर वॉज मिटिंगेन उलयताले देर वॉज ऑपोजिशन ऑल्सो देर इज ओके देर कॅन डेमोक्रेसी ऑपोजिशन जाय बट डायलॉग तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर